नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। दारी रांगोळी विश्वासाची, तेजस्वी पणती समाधानाची, सदैव राहो साथ लक्ष्मीची। आपणा सर्वांना शुभ दीपावली। जीपी पार्सिक सहकारी बँक लिमिटेड। नुस्ते एक्सपोर्टाक ना दरबान बाळे आणि राणेज एक्सपोर्ट जाता म्हणून घालतात गोंयकारांच्या कानात। गोयची गरज भागोन उरिल्ले एक्सपोर्ट म्हणटा ती फट चित्र वेगळेच एक्सपोर्ट एक्सपोजे। गोयचे बसींतल्यान चोरया येवपी नुस्ते कुडाळाक थळाव्यांनी धरले। बोवाळा उपरांत कुडाळ पुलीस सुवातेर नुस्ते 5 लाखांचे म्हूण डावो। सिंधुदुर्गांतले नुस्तेकार चाळवले। मायनिंग सुरू जाता काय ना, बीजेपी मोगो दोगूय वग्गी डिपेंडंटांचो अध्यक्षांच्या घराचेर मोर्चा। 15 डिसेंबर मेरेन सरकारांतल्यान भायर सरपाची मोगोची भाषा। विनय बोट दाखयता मुख्यमंत्री आनी सावयकाराक। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 11 डिसेंबरा सावन 8 जानेर मेरेन चलतले। गोयचे मायनिंग डिपेंडंट जाळवणदार रावल्यात मायनिंग कायदो दुरुस्तीक। बीजेपी सरकार खासदारांची आता परीक्षा। सुभाष शिरोडकराचे वादग्रस्त जमीन डिलाचे केशीत स्वतः हाजीर रावन स्टेटमेंट दिवचो। लोकायुक्ताची मुख्य सचिवाक अर्द। लोकायुक्तान मागूनय चीफ सेक्रेटरीचो रिपोर्टूच ना। आणि आय लिगांत चर्चिलाक पयले होम गेमीत शिलाँग लाजोंगाचे आव्हान। ब्रेस्तारा सांजे वास्को टिळक मैदानाचेर मॅच। गोयच्या नुस्त्या एक्सपोर्टाचेर कोणाचोच दरबान ना। रासायनिक नुस्त्याची आयात बंद केल्या, तसो गोयच्या नुस्त्याचो एक्सपोर्ट बंद करात म्हूण सगळे कडच्यान मागणी। मात सरकार आनी ट्रॉलर वाले घालतात गोंयकारांच्या कानात। गोंयकारांची गरज भागल्या उपरांत उरिल्ले खंय एक्सपोर्ट। बाळे आनी राणे तितले एक्सपोर्ट जाता म्हूण सरकार सांगता, मात खरें चित्र वेगळेंच। एक्सपोर्ट एक्सपोजे पार्ट 2। सरकारान नुस्त्या आयातीचेर निर्बंध घाल्या उपरांत गोयची नुस्त्या मार्केटां सध्या थंड आनी आशिल्ल्या नुस्त्याक उजो। गोयच्या नुस्त्याचो एक्सपोर्ट बंद करात। गोयचे नुस्तें गोंयकारांक म्हूण ट्रॉलर वाले सोडून सगळेच मागता। मात आयिल्ल्या दिसा सरकार आनी ट्रॉलर वाल्यांचो भलतोच आर्गुमेंट। फक्त बाळे आनी राणे खंय एक्सपोर्टाक वतात। गोंयकारांक सप्लाय करून उरता तेंच खंय एक्सपोर्ट जाता। मात जमिनी चित्र वेगळेंच। हो डाटा एमपीटींतल्यान कितले आनी कसले नुस्तें एक्सपोर्ट जाता ताजो। राणे आनी बाळ्यां बरोबर बांगडे आनी सुंगटांय एक्सपोर्टाक चल्लीं। 2014 ते 16 वर्सा सुंगटांचे 8 ते 10 हजार टन वर्साचे प्रोडक्शन जाले। एक्सपोर्ट जालो 2 ते 2.5 हजार टन। बांगड्यांचे प्रोडक्शन जाले 15 ते 30 हजार टन। एक्सपोर्टाक गेले 8 ते 11 हजार टन। गोबरे जाले 1.5 ते 2 हजार टन। एक्सपोर्टाक गेले 700 टन। गोयच्या मार्केटांतले सुंगट सध्या गायब। दिसल्यारूय 700 रुपया किलाक तेकले। माणक्यो बाळे मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट जातात, मात ते चडशे भायल्या राज्यांतल्यान गोयच्या फॅक्टरींनी पावता। फाटल्या 2-1 वर्सांत 10 कोटींचे खारें एक्सपोर्ट जावंक लागला। बाकीचे 8 ते 10 हजार टन मिक्स नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचो आंकडो आतां 500 टनां मेरेन देंवला। सगळें धरल्यार 500 ते 600 कोटींचे नुस्तें एमपीटींतल्यान एक्सपोर्ट। हो डाटा फक्त एमपीटींतल्यान नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचो। ते भायर मार्गान भायल्या राज्यांत वचपी नुस्त्याचो डाटा सरकारा कडेन नाच। इतले आसूनय नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा गोंयच्यान खंय फक्त राणे आनी बाळे एक्सपोर्ट। पूण गोंयचें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता पळय ते गोंयचे एक्सपोर्ट जे जाता ते बाळे आनी राणे जे लोक गोंयकार खायना तितकेच फीश ते एक्सपोर्ट जाता। बाकीचे फीश एक्सपोर्ट जायना। म्हणून त्यामुळे मॅक्झिमम फीश जितकें गोंयांत आसा तितकें गोंयांतले फीश आमी गोंया भितर दवरपाचो प्रयत्न करता। सरकाराचोच डाटा पळयल्यार एक्सपोर्टाचें चित्र वेगळेंच। गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक पावल्या उपरांत उरिल्लें एक्सपोर्ट म्हणटल्या सरकारा कडेन नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचेर नियंत्रण सोडाच, खात्री लायक एक्सपोर्ट डाटा दवरपाची सुद्धा वेवस्था ना। धरबान नाशिल्ली नुस्तें आयात पयलींच एक्सपोज जाल्या। एक्सपोर्टाकूय धरबान ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बुधवारा सकाळी कुडाळाक थळाव्यांनी प्रायव्हेट बसींतल्यान चोरयांक गोंयांत येवपी नुस्तें धरलें। ही बस गोंयची। उपरांत सुवातेर कुडाळ पुलीसूय पावले।
कुडाळ पुलिसांच्या दाव्याप्रमाणे या दल्लातें नुस्तें खंय 5-1 लाखांचे एका वाटेन सिंधुदुर्गांतल्या नुस्तें हाडपाक गोंय सरकारान बंदी घाल्ली आसतना गोंयच्या बसींनी मात हें अशें चोरयां नुस्तें हाड व्हर करतात आनी गोंय वग्गी म्हूण सिंधुदुर्ग वाल्यांचो बोवाळ। गोंयचें मायनिंग सुरू जातलें म्हणपाचेर बीजेपी आनी मोगो दोगूय वग्गी। 15 डिसेंबर मेरेन विशय सुटलो ना जाल्यार तिगाय आमदारांक घेवन सरकारांतल्यान भायर सरपाची भाशा मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयता। मायनिंग डिपेंडंटांनी सकाळीं बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय आनी दीपक ढवळीकाराच्या घरार मोर्चा व्हेलो। विनय म्हणटा 15 दिसां भितर उपाय येतलो, सगळ्यांक काम दिवपाची वेवस्था जातली। 8 म्हयने जाले तरी सरकाराची मायनिंगाचेर कांयच हालचाल ना ती पळोवन निमाणे मायनिंग डिपेंडंटाचे पाशेच पेड्ड्यार। हजारभर मायनिंग डिपेंडंटांनी फोंड्या बीजेपीचो खासदार अध्यक्ष विनय तेंडुलकाराचे घराचेर मोर्चा व्हेलो। विनयान नित्या भशेन थातूर मातूर जाप दिवन प्रसंग मारून व्हरपाचो यत्न केलो। मायनिंगाचें कशें कितें करपाचें तें खंय मुख्यमंत्री करतलो, प्रश्न तडीक लावपाची जबाबदारी खासदार सावयकाराचेर। मात मायनिंग सुरू जातलें म्हणपाचें तोवूय उलयना। ह्या हेजेर निश्चितपणे मुख्यमंत्री तोडगा काडटले आणि एक किमान 15 दिसां भितर तुमकां आमचे खासदार आसून नरेंद्र सावयकर आमी तेजेच कडेन एक जबाबदारी दिल्या कॉन्टेक्ट करपाची सगळ्यांक, किंवा दिल्ली आसूं किंवा हांगसरले कामगारा कडेन उलोवपाची सुद्दां, आनी एक किमान 15 दिसां भितर बरो सोल्युशन तुमकां मेळटलें अशी म्हाका आशा। इतलेंच हांव तुमकां सांगू शकता। मायनिंग डिपेंडंटांनी मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराकूय गाठलो। मायनिंग इश्यू वेल्यान सरकारांत रावपाचें काय ना ताचेर मोगो 15 डिसेंबर मेरेन कितें तें थारायतलो म्हूण दीपक सध्या फक्त डेडलायनीच दिता। आणि हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी सर्व पक्षीय आणि मायनिंग डिपेंडंटांक घेवन आमी एकदांच पंतप्रधानाक मेळुया, एकदांच। हय काय ना हे आमकां कळपाक जाय। जर तर हे कांयच जायना आसत मोगो पक्ष 15 डिसेंबर पर्यंत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो, गरज पडल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो, तिनूय आमदारां विश्वासांत घेतले। हे तुमकां मुद्दाम जाता, पूण मायनिंग हे सुरू जावपाक जाय। चड जाले, फक्त आश्वासनां चड जाली, लोकां भुलबाती चड जाल्या। हे आतां शेवटचो टप्पो आसा। हा शेवटच्या टप्प्याक आमचो मोगो आमी आनी मोगो पक्ष तुमच्या बरोबर आसतले आणि एकदाच पंतप्रधानाची भेट सर्वपक्षीय आणि मायनिंग डिपेंडंट बरोबर 8 दिसांत करची अशें सरकाराक आव्हान करता। मायनिंग अध्यादेशाचो गोंयचो प्रस्ताव मोदी सरकारान अलिखीत भायर मारलो म्हूण दिल्ली सावन रिपोर्ट येतात आनी आतां गोंयच्या बीजेपी वाल्यांनीच मायनिंगाचो विशय कडेक दवरून पावणेवेले मिनाची येरादारी आनी ट्रकवाल्यांक ट्रिपी दिवपाचो सूर लायला। मात दिल्ली पीएमओ मेरेन मायनिंग शिष्टमंडळा व्हरपाची भाशा अजून चालूच। विनय तेंडुलकरान तांकां येता 15 दिसां भितर मायनिंग विशयाचेर तोडगो निश्चित जातलो अशें म्हणून आश्वासन दिलां। तेच्या उपरांत ते दीपकाक मेळ्ळे। दीपक ढवळीकरान तांकां ह्या 8 दिसां भितर एक मायनिंग डिपेंडंट आनी तशेंच शिष्टमंडळ मेळोन प्रायम मिनिस्टराची भेट घेवपाक लागून सरकाराक ताणें आव्हान केल्लें आसा। तशेंच 15 डिसेंबर पर्यंत मोगो पक्षाची जी भुमिका आसा ती आमी स्पश्ट करतले फोंडेच्यान प्रभू प्रेसिडेंटा खातीर। संसदेचें शियाळी अधिवेशन 11 डिसेंबरा सावन सुरू जाता। अधिवेशन येता त्या 8 जानेर मेरेन म्हळ्यार जवळ जवळ म्हयनोभर चलतलें। गोंयच्या मायनिंगाचेर केंद्र सरकाराचे वतीन कायदो दुरुस्ती विधेयक ह्या अधिवेशनात हाडपाचे यत्न गोंयच्यान चल्ल्यात। गोंयचे मायनिंग जाळवणदार आनी डिपेंडंटांक तशें सांगून सध्या बीजेपी वाले आमदार मंत्री खासदार दीस धुकलीत आसात। 11 डिसेंबरा सावन गोंयचे बीजेपी सरकार आनी खासदारांची परीक्षा। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक। सुभाष शिरोडकरांचे वादग्रस्त जमीन डिलाविशीं लोकायुक्तान मुख्य सचिवाक 23 नोव्हेंबराक स्वता हाजीर रावंक सांगला। आदल्या काँग्रेस आमदाराकडच्यान सरकारान घेतिल्ले जमनीचो रिपोर्ट लोकायुक्तान चीफ सेक्रेटरी कडेन मागिल्लो, ताणें दिलो ना। निमाणे लोकायुक्तान मुख्य सचिवाकूच हाजीर रावन स्टेटमेंट दिवंक सांगला। हे जमीन व्यवहारांत कोट्यांचे स्कॅम आनी राजकीय डील जाला म्हूण प्रकरण लोकायुक्ता मेरेन। आदलो आमदार सुभाष शिरोडकाराचे शिरोडेचे वादग्रस्त जमनीचे डिलाची केस लोकायुक्ता मेरेन पावल्या। काँग्रेस सोडून ताणें बीजेपीत उडी मारल्या उपरांत हो बोवाळ। ताची शिरोडेची जमीन सरकारान कोटयांनी फारीक करून घेतल्या।
ह्या डिलाचे सगळे रिकॉर्ड 14 नोव्हेंबर मेरेन दिवचे म्हूण लोकायुक्तान 22 ऑक्टोबराक मुख्य सचिवाक नोटीस काडिल्ली. मात तो रेकॉर्ड दिवंक पावलो ना. आतां लोकायुक्तान मुख्य सचिवानूच 23 नोव्हेंबराक स्वता हाजीर जावन स्टेटमेंट दिवचो म्हूण ऑर्डर काडल्या. Lokayukta on the 22nd of last month had directed the Chief Secretary to place all the records of this land acquisition and to also file his statement on the same. The Honorable Chief Secretary has not submitted the documents to the Lokayukta, so the Lokayukta today has issued summons to the Chief Secretary to remain personally present on the 23rd of November at 12:15 in the afternoon, along with all the files pertaining to this land acquisition, and also to record the statement of the Chief Secretary. सुभाष शिरोडकाराचे शिरोडेचे 1,83,524 स्क्वेअर मीटर जमनीक गोंय सरकारान 70 कोटी रुपया मेजल्यात म्हूण एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिशान लोकायुक्ता कडेन कागाळ केल्या. सुभाष आनी ताच्या भावाचे कंपनीन ही जमीन 19 ऑक्टोबर 2006 45 रुपया स्क्वेअर मीटरान घेतिल्ली. तीच जमीन सरकारान स्क्वेअर मीटराक खंय 3,500 मेजून घेतल्या. काँग्रेसीची आमदारकी सोडून बीजेपीत गेल्ल्या सुभाषा फाटल्यान हे जमीन डिलाचे आतां शुक्ल काश्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. प्रायव्हेट बसी आनी टुरिस्ट टॅक्सींक GPS आनी डिजिटल मीटर बसयल्ल्या टॅक्सीवाल्यांक 4 पैसे मायज जोडूंक येरादारी खात्याची मेकळीक. येरादारी खात्यान अशा टुरिस्ट टॅक्सींचेर कमर्शियल जायरात करपाक मान्यताय दिल्या. मात जाणी डिजिटल मीटर आनी GPS बसोवंक ना तांकां टॅक्सींचेर कमर्शियल जायराती करूंक मेळच्यो ना. आतां नव्या हायसाक लागून तरी टॅक्सीवाले स्पीड गव्हर्नर आनी डिजिटल मिटरांक तयार जाले. डिजिटल मीटर आनी स्पीड गव्हर्नरांवेल्यान टॅक्सीवाल्यांचे कितलो तेपूत जाले काकू चल्ला. विशय हायकोर्टा मेरेन पावन सुद्धा सरकार डिजिटल मीटर सक्ती फुडें धुकलीत आसा. आतां जायरातींचे हायस दाखोवन टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मीटर आनी स्पीड गव्हर्नर लावंक फुडें काडपाची तकली RTOन काडल्या. कमर्शियल टुरिस्ट टॅक्सींचेर जायरात करतले जाल्यार येरादारी खात्यान नव्यो अटी घाल्यात त्यो अश्यो. कमर्शियल टुरिस्ट टॅक्सींचेर जायरात करूंक येरादारी खात्याचो बावटो. मात जाणी डिजिटल मीटर आनी GPS बसोवंक ना तांकां टॅक्सींचेर कमर्शियल जायराती करूंक मेळच्यो ना. कमर्शियल टुरिस्ट टॅक्सींचेर जायराती करूंक थळावे येरादारी कचेरेंत मान्यताय घेवची पडटली. प्रत्येक प्रायव्हेट कमर्शियल गाडये खातीर खात्यान फी थारायल्या. जायराती खातीर 5 वर्सांची मान्यताय मेळटली. उपरांत ते लायसन रिन्यू करचें पडटलें. स्कूल बसींक फकत सामाजीक वा कम्युनिटी संकल्पनेच्यो जायराती करूंक मेळटल्यो, कमर्शियल न्ही. करता ती जायरात कायदेशीर, सोबर, खरी आनी विश्वासपा सारकी आसूंक जाय. बुरशेपणां, तंबाखू, सोरो, सिगरेट, भुरग्यांचें खाण, बायलांक लजेक घालपा सारक्यो जायराती करूंक मेळच्यो नात. खंयचे 3 नेम मोडले जाल्यार कसले नोटीशी शिवाय परवानगी रद्द जातली. RTO आनी पुलिसांक गाडयेकाराचेर कारवाय करपाचो अधिकार. पयलीं फक्त गाडयेचेर फाटल्यान जायरात करूंक मेळटाली. आतां नवे अटींक लागून प्रायव्हेट टॅक्सी आनी बसींकूय 4 पैसे खंय मायज जोडपाक मेळटले. स्पेस बी ज्या तरेन कदंबाक आनी बाकीच्यो बसी पळय ज्यो आसा तांकां दिल्या त्या प्रमाणे आमकां स्पेस सगळी अलाव केल्ली आसा. इनजस्टीस असो कांय ना. पयलीं जे पळय दिल्ले आमकां तितून मातसो इनजस्टीस जातालो कित्याक आमकां फाटल्यानूच अलाव केल्ले. आतां सायडीनूय अलाव केल्ले आसा आनी तांकां फी अशी घातलेली आसा हांगासर सरकारान. आमी स्वागत करता हेजें, म्हणजे ज्या प्रमाणे फी भरून सरकाराची कितें आसा गव्हर्मेंटाकूय रेवेन्यू मेळटलो आनी जे कोण खाजगी बसीचेर एडवर्टायज करूंक इच्छूक आसा तांकांय खंय तरी तेंचे कडचो तांकां कितें तरी एक एक्स्ट्रा असो इनकम गावतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. इस्रोन GSAT-29 दूरसंचार उपगिऱ्याचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें. आंध्रांतल्या श्रीहरिकोटा केंद्रावेल्यान सांजे 5 वरांचेर GSLV Mark 3 यानान उपगिऱ्याक घेवन अवकाशात उड्डाण केलें. 3,423 किलो वजनाच्या ह्या दूरसंचार उपगिऱ्याचो कार्यकाळ 10 वर्सां. अंदूचे हे इस्रोचे 5वें आनी आतां मेरेन सगळ्यांत चड उपगिऱ्याचें यशस्वी प्रक्षेपण. 202 किलोमिटरावेले अवकाश कक्षेचें अंतर ह्या यानान 20 मिनटां भितर गाठलें. And I must thank the team as well as the review team members, chairman, for conducting the review and ensure that the system is flawless. Also, that if you are seeing that this particular mission, nearly 85 to 90% of the activities or real work is done in industry. I am acknowledging, I am thanking them for the supply of the industry for this purpose. Yes, having achieved this
excellent missions such like this. What next in front of us? Definitely, if you are seeing these last few months, the SHAR, the first time having seen 4 launch vehicle missions and 2 satellite missions simultaneously, first time. And I must congratulate once again this particular the SHAR team for carrying out the task without any issues in the problem. As of now, in front of us, we have 10 missions before January. अंदूचे आय लिगांत पयल्यो 3 गेमी अवे खेळून 3 ड्रॉ जोडपी चर्चिल ब्रदर्स ब्रेस्तारा तांची पयली होम गेम शिलाँग लाजोंगा आड वास्को टिळक मैदानार खेळटले. आतां मेरेन लिगांत अनबिटन आशिल्ले चर्चिल पेजात कामगिरी करून पयले जैत जोडटले अशी फॅन्सांक आस्त. बुधवारा टिळक मैदानार प्री मॅच मिडिया परिशदेक चर्चिलाचो कोच पेत्र गिग्यून टिमीचे तांकीचेर विश्वास उक्तायलो. I said before, I am happy because we didn't lose from 3 games, but in the same time I am not happy because we can win minimum 2 games. But this is the destiny, this is the life, this is the championship. It's the championship is begin now. It's a great way, big way until finish the championship. Churches brothers not tell the last word with these 3 games. Churches brothers will be better than step by step in every game. We must have the confidence and the patience with the players. This is a new team, not young team. The players with experience, but it's new. Step by step, we arrange the thing in the team. Being home game tomorrow, you said home game is better. Yes, I like my players to play football for tomorrow. Don't play with the pressure. Because the pressure, if we put the pressure for my players, maybe win, but not good, don't play good. But I want the first to play good for the team, for the management, for the spectator, for the public. Shillong is a good team. They are young and they have collective. They have been playing together for seasons, not one or 2 seasons together. We are Churchill brothers. We're going to stick on our game plan and then focus and try to win our home game. हे बुलेटिनाक सोंपतय खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.